नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. 3 विशय आमी हँडल करतात. पयलो जो मुख्यमंत्र्यांनी काल घोशणा केली, 10,000 सरकारी नोकऱ्यो, एक्सपेंडिचरा वेले निर्बंध काडले आणि आज सकाळी परत 100 कोटीची लोन घेतले. सो एज दे से आयरनी डायड 100 crore डेथ्स टुडे. किती हा वस्तुस्थिती ताजेर आमी भासाभास करतले. दुसरो जो विषय आसा तो CIIच्या जी हें आसा संस्था तांणी सर्वे केलो. तातूंत भितर उद्देजक राज्यांतले कितें म्हणटात ताजो सविस्तर अहवाल आयला आनी तो खूब गंभीर आसा. तो कितें तें आमी जाणून घेतले. आनी तिसरें, आयच्यान इंडियन सुपर लीग ISL स्टार्ट जाता. ती वाटचाल कशी आसतली ताजेरूय भासाभास करतले. पूण सगळ्यांत पयलीं आमकां जॉयन जातात प्रोफेसर मनोज कामत, जे अर्थशास्त्राचेर अभ्यासय करता, खूब बरयतातय बी. मनोज बाब, मुख्यमंत्र्याची कालची घोशणा आयकतकीर तुमची मनातले अर्थशास्त्रीय भाव कितें सांगतात? गुड इव्हनिंग टू प्रुडंट आणि गुड इव्हनिंग टू ऑल द लिसनर्स. काल मुख्यमंत्री हॉनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आम्ही घोषणा ऐकली आणि काल ती चीफ मिनिस्टराची घोषणा कमी आणि एका पॉलिटिशियनाची घोषणा चढ व्हडली अशा पद्धतीची ती घोषणा आमकां दिसली. म्हणजे एक राजकारण्यान केल्ली ती घोषणा, मुख्यमंत्र्यान केल्ली घोषणा न्हय. कारण हो जो वेळ जी आसा, कोविडाचो वेळ आणि जो रेव्हेन्यू लॉस जो आम्ही पळयला टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, अशा वेळाचेर ही घोषणा आयल्या. आणि घोषणेचो टायमिंग पळया. फुडल्या म्हयन्यान कदाचित सगळीकडे निवडणुका जावपाच्यो आसात, जिल्हा परिषदाच्यो, ताच्या नंतर रोखड्योच म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका जावपाच्यो आसात आणि सबंद सगळे राजकीय पक्ष जे गोंयान आसात ते सगळे सध्या इलेक्शन मोडान आसात. ही योग्य संधी साधून, ही योग्य वेळ साधून नेमके जे लोकांक जाय, आज रोजगाराचो प्रश्न सामको बिकट आसा, आज रोजंदारीचो प्रश्न बिकट आसा, लोकांचो रेव्हेन्यू, लोकांचे जो इन्कम आसा तो डिस्टर्ब जाल्लो आसा. अशा वेळाचेर युवकांचो सरकाराचेर प्रेशर आसा. हो योग्य वेळ साडून योग्य घोषणा केल्या. सो इट इज मोर ऑफ एन पॉलिटिकल ओपिनियन, मोर ऑफ एन पॉलिटिकल अनाउन्समेंट रादर दॅन द पॉलिसी ऑफ द गव्हर्नमेंट अशें म्हाका दिसता. एक हे जी 10,000 सरकारी नोकऱ्यो ही पहिली घोषणा. इन्फ्रास्ट्रक्चरा वेलो खर्च जो आसा ताजेर मागीर या. सध्या सरकाराची परिस्थिती हा की रीण काडले शिवाय पगार घालपाक जायना, आसा ते पेलवना. अशा परिस्थिती भितर जेन्ना सरकार म्हणटा की आनी 10,000 नोकऱ्यो आनी वॅकन्सी आमी काडटले आनी भरतले म्हणून, ही घोषणा कितली प्रॅक्टिकल आसा? पहिली एक आम्ही या घोषणेचे स्वागत करूया एक गोंयकार म्हणून. कारण इतल्याशा या 10 वर्षांनंतर कोण तरी 10,000 नोकऱ्यो एका टायमाचेर विदिन द पिरियड ऑफ 6-7 मंथ्स 10,000 नोकऱ्यो तयार करतले म्हणटा. म्हणजे फायनली ते नोकऱ्यो खंयच्या तरी गोंयकारांक मेळटले, जावं ते सरकार पक्षाच्या आमदारांक मेळू, जावं आनी खंय मेळू, तो मागीर पळोवया. पूण 10,000 लोकांचे संसार फुलतले, तांचे करियरां घडटली म्हणून पहिली आम्ही या घोषणेचे स्वागत करूया. ताचे अर्थकारण मागीर. कारण जेन्ना पगार जेन्ना नव्या नोकरदार मनशाक मेळटा, तो पगार खंयच्यान आयलो तो ताका पडिल्लो नसता. कारण ताच्या बोल्सान तो पगार आयलो, ताची लायफ जाली, ताची करियर जाली, हो पयलो मुद्दो. पण आज जर सरकाराचे आर्थीक जर गणित जर पळयले जाल्यार गेल्या 6 म्हयन्याचे लॉकडाऊन, ताच्या पयलींचो लॉकडाऊन आणि पोस्ट कोविड टायमाचेर सरकारान स्वताचेरच एक मोराटोरियम घालून घेतिल्लो. सरकारी खर्च कमी आमी करतले, कॅपिटल एक्सपेंडिचर करचे ना आणि नवे नोकऱ्यो तयार करपाच्यो ना. हे डिसेंबराचे 30 तारीख पर्यंत हो मोराटोरियम आशिल्लो. सरकारान तो मोराटोरियम पिरियड स्वतः म्हणून लोकांचो दबाव नासतना 1 म्हयन्यान कमी केला आणि एक कमी करून सरकारी कामां आमी करतले, पब्लिक प्रोजेक्ट करतले आणि 10,000 नोकऱ्यो करतले अशें म्हणला. ह्या टायमाचेर खंयच्याच सरकाराक, म्हणजे गोंया सरकाराकूच अशें न्हय, राष्ट्रीय सरकाराक, केंद्रीय सरकारा बरोबर सगळ्या 21 राज्यांनी खंयच्याच सरकाराक असले निर्णय परवडपाचे ना. पूण जे जगान खंय घडना ते गोंयान घडटा आणि तातूंत मागीर राजकारण चड आणि अर्थकारण कमी आसता. हे पार्श्वभूमी पळयत जाल्यार हो निर्णय म्हाका व्हडलेशे अजाप जावंक ना. म्हाका हो प्रश्न कित्याक विचारता, कारण पयशाचे सॉंग घेवपा येना अशी परिस्थिती भितर ही जी घोषणा आसा ती खरेंच एक्शनी भितर ट्रान्सलेट जातली काय कितें? नॉट एट ऑल. म्हाका जाल्यार दिसना की 10,000 नोकऱ्यो फुडल्या वर्सा पर्यंत लोकांच्या बोल्सान येतल्यो. कारण
योग्य वेळाचेर लोकांक एक संदेश दिला की वी आर ट्रायंग टू क्रिएट 10,000 जॉब्स. फुडें निवडणुका आसा. आज 21 आमदारांन जर मेजॉरिटी जाता जाल्यार ताच्या पैकी 75 आमदार जे सरकारा कडेन आसा ते भायल्यान आयिल्ले आमदार आसा, इम्पोर्टेड आमदार आसा. तांचेर लोकांचो दबाव आसा. तो दबाव कमी करपाक आपले सरकारचे थोडे जे सरकाराच्या विरोधान जी लाट आसा जनभावनेत, ती जनभावनेची लाट कमी करपाक एक फूक मारपाक थंय फुंकर घालपा खातीर हे असल्यो घोशणा केल्यो वता. पूण प्रत्यक्षान जर तुम्ही पळयत जाल्यार प्रत्येक नोकरी जर तयार करतलो जाल्यार ताका फायनान्स अप्रुवल जाय. ते फायनान्स अप्रुवल चीफ मिनिस्टर स्वता दिवंक शकता. पूण शेवटाक तो मनशाचो पगार जेन्ना पडपाक जाय तेन्ना जवळ जवळ 350 कोटी रुपया वर्साक जाय पडटले. कमीत कमी 35 कोटी रुपया या 10,000 नोकऱ्यो तयार करपाक जाय पडटल्यो. आज 1 कोटी रुपयाची जर वणवण सरकाराक जर जाता जाल्यार इतले पयशे जनरेट करपाकूच शक्य ना. सो हे 10,000 सोडा, हातूंतले जर 1,000 सुद्धा नोकऱ्यो जर तयार जाल्यो फुडल्या 4-5 म्हयन्यांत जाल्यार आमी व्हडले कितें तरी दिव्य सरकारान केलें अशें आमी म्हणूं जाता. कारण सरकाराची आर्थीक परिस्थिती कितें आसा हे संबंद गोंयकारांकच खबर आहा. एक मनोज दुसरो जो मुद्दा तो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो. आता इन्फ्रास्ट्रक्चरा वेले निर्बंध काडटले म्हणटात. मोर ऑर लेस दीस लुक्स लायक अ परफेक्ट इलेक्शन अनाउन्समेंट. तातूंत भितर म्हळ्यार की ज्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणजे केल्लें, पारदर्शकता येवची, ट्रान्सपरन्सी येवची म्हणून, आणि त्याच बरोबर प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपल्याक जाय तश्यो भरती करनासतना जर खंय LDC जाय जाल्यार एकूण LDCची गरज कितली आसा, डुप्लिकेशन जावची न्ही, ओव्हर स्टाफींग जावची न्ही म्हणून जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केल्लें ताकाय बायपास करपाचो विचार सरकार करता. हें कित्या खातीर अशें दिसता? इट इज अ बिग पॉलिटिकल ब्लंडर. कारण स्टाफ सिलेक्शन कमिटी जाय हे लोक आयुक्तान जेन्ना गेल्या सरकाराच्या कारकिर्दीन जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट चालू असताना नवे जेन्ना नोकऱ्यो तयार जाल्यो आणि ताच्या वयल्यान ज्यो केसी तयार जाल्यो, सरकाराचेर दबाव आयलो, तातूंतल्यान स्टाफ सिलेक्शन कमिटी म्हणजे लोअर लेवल पोस्ट करपाक स्टाफ सिलेक्शन कमिटी आणि टॉप लेवल पोस्ट करपाक गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन विच इज एक्झिस्टिंग फॉर लास्ट 50 इयर्स आसा, अशी ती रचना आशिल्ली. पूण सरकाराची एक व्हडली नामुष्की पळोवया. इट इज अ बिग पॉलिटिकल ब्लंडर विच गव्हर्नमेंट इज मेकिंग अशें पर्सनली म्हाका दिसता. कारण मनोहर पर्रीकराच्या सरकाराच्या बजेटात स्टाफ सिलेक्शन कमिटीची घोषणा झाली. जेन्ना प्रमोद सावंत दोतोर बाब जेन्ना मुख्यमंत्री झाले ताणे आपल्या बजेटान ताची घोषणा केली. आपण घोषणा करून जे एक नवो मुद्दो लोकांच्या फुड्यान मांडिल्लो आणि सगळ्या जगभर ताची वाहवा जाल्ली. त्या वाहवा जाल्ल्या गजालीची ती गजाल परतो आवडो घोटपाचो जर पाळी जर सरकाराचेर येत जाल्यार ताच्या परस व्हडलें दुर्दैव ना. पूण ताचे घोषणेचे कारण कितें? आय थिंक दी पॉलिटिक्स हॅज टेकन ओव्हर एडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे जे नवे आमदार आसा त्या सगळ्या आमदारांचो दबाव सरकाराचेर इतलो आसा की जर स्टाफ सिलेक्शन कमिटींतल्यान जर कमिशनांतल्यान जर त्यो सगळ्यो नोकऱ्यो जर घेतल्यो जर गेल्यो जाल्यार आपलो भितरलो इंट्रस्ट खंय तरी पिड्ड्यार जातलो. आपणाक जाय ते उमेदवार आपणाक सिलेक्ट करपाक मेळचे ना. ताच्या खातीर खात्याच्या अंडर जर करत जाल्यार ते तांकां परवडटा. आणि आमदारांच्या मुख्यतः नव्या आमदारांच्या 75% नवे जे आमदार आसा तांच्या दबावाच्या खाला हो निर्णय घेतला. हे म्हाका दिसता तशेंच खंय तरी स्पश्ट जाता. बिकॉज देर इज नो रॅशनल टू बायपास स्टाफ सिलेक्शन कमिशन विच इज देअर एक्झिस्टिंग फॉर 2 years but has never even operated in Goa. Last before yeah go ahead. It is a perfect example of a second political blunder which the government has made. A self goal, in other words. एक last before I let you go. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर म्हणटा सरकारचे खर्च करपाचेर बंधन घाल्ली ती काडटा म्हणून ही गजाल कितली प्रॅक्टिकल दिसता? खरें म्हणजे जेन्ना सरकारान मोरेटोरियम घातिल्लो आपल्या खर्चाचेर, त्या मोरेटोरियम पिरियडाचो प्रोग्रेस एक्चुअली कितलो जालो आणि कितलो तो सक्सेसफुल जालो हाचो जर सरकारान जर आकडे जर आमकां सादर जर केल्ले संबंद गोंया पुरते जर दवरिल्ले जाल्यार एक बरें चित्र निर्माण जातलें आशिल्लें. पूण तशें न करता सरकारी प्रोजेक्ट्स आमी आतां सुरू करतले अशें म्हणप खूब सोंपें. बट कंपॅरिटिव्हली जर तुम्ही पळयले जाल्यार नव्या नोकऱ्यो तयार करपा परस सरकारी प्रोजेक्ट नवे जी कामां हातान घेवप तशी खूब सिंपल आसा. कारण कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे तुमकां काम जाल्या नंतर दिवपाक जाय, ताच्या पयलीं दिवपाची गरज ना. एकदा काम सुरू करता अशें म्हणटकूच आमदारांची तोंडां बंद जाता. काम सुरू करपा खातीर ताचो टेंडरिंग प्रोसेस, ताचे एस्टिमेशन प्रोसेस करपा खातीर वेळ वता. सो फुडले 5-6 महिने ताका वतले आणि ताच्या नंतर ती कामां खंय तरी टेंडर जातली, ताच्या नंतर अलॉट जातली. ती जातली काय ना
तोपर्यंत नवी निवडणुका येतल्यो. पण सध्या सगळ्या जे सरकाराचे जे आमदार आसा आणि मतदार जे आसा तांकां गॅसीचेर दवरपाचे, जुलयत दवरपाचे, हॅपी दवरपाचो, तांचो मूड बरो दवरपा खातीर एक सरकारान एक प्रयत्न बरो केला आणि म्हाका दिसता ती काळाची गरज आशिल्ली, कारण गव्हर्नमेंटाचेर खूप प्रेशर आशिल्लो. आणि गेल्या 6 म्हयन्यांत ज्या प्रत्येक मतदारसंघात जी कामां जी ठप्प जाल्या ताका पुन्हा जर चालना दिताले असले अनाउन्समेंट सरकाराक करपाक गरज आशिल्लीच ती ताणें केली. या आय डोंट टेक इट व्हेरी सिरियसली एट ऑल. थँक्स अ लॉट मनोज फॉर जॉयनिंग. आमचे रिपोर्टर आमकां जॉइन जातात सगळ्या हातूंतल्यान, पण बिफोर आय गो देर हांव एक ल्हानसो ब्रेक घेता. खंयच वचनाकात, रोखडेच परत येतात. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार तुमकां. गोंयभर कितें चल्लां तें पळोवया. आमी अर्थवेवस्थे वयल्यान सुरवात केल्ली. हांव परत अर्थवेवस्थेचेर वता आनी मागीर बाकीच्या विशया कडेन या. सो हांव आतां आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी म्हजे बरोबर आहात की CIIचो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट कितें सांगता आनी गोंयचें उद्देग जगत कितें आनी कशे दृश्टीन आमच्या अर्थवेवस्थे कडेन पळयता. महेश, कितें आहा डिटेल्स? वॉट इज द रिपोर्ट सर्वे सेइंग? प्रमोद CII गोवा हांच्यांनी एक सर्वे रिपोर्ट केलो म्हणजे लोकल इंडस्ट्रीजचो, जितले आमचे गोंयचे बिझनेसमॅन आहात तांचो. तांकां अशें दिसलें, तांकां म्हणजे त्या रिपोर्टा प्रमाणे अशें म्हणटात की इवन 2021 सुद्दां रेव्हेन्यू देंवतलो, म्हणजे बिझनेस तितलो बरो जावपाचो ना. सो इट इज नॉट इजी. आमी आतां म्हटलें जरी कोविड आतां कमी जाला आनी केसी जरी ड्रॉप जाले आनी आतां आमचो बिझनेस स्टार्ट जातलो, इकॉनॉमी, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट अशें तांचें म्हणणें आसा. सेकंड थिंग, अशें थोड्यांक दिसता 25% अशें दिसता की नेक्स्ट इयर ऑल्सो रेव्हेन्यू विल गोइंग टू डिक्रीज म्हणटात ते. आणि 50% जे जे हे 25 50% इतले जाला की तेंचो रेव्हेन्यू इवन म्हणजे हाफसो जावचो ना अशें तांकां दिसता. इवन 5% अशें चिंततात की बाय 21-22 शट डावन करतले थोडे इंडस्ट्रीज. म्हणजे प्रमोद, दिस इज व्हेरी म्हणजे सामकी सिरियस गजाली. म्हणजे कंपनीज आतां बंद पडपाच्या मार्गार आसतले थोड्या वर्सांनी. इवन आणि त्या खातीर कितलोसो स्टाफाक काडपाक येतलो. 67% एम्प्लॉईंग रिट्रेंच करचे पडटले. म्हणजे खूब जाणांची जॉब वचपाचे आसलो. म्हणजे प्रायव्हेट, हांव हे तुका सांगता, सगळे प्रायव्हेट म्हणजे बिझनेसाचे गव्हर्नमेंट कितले जॉब लोकांक मेळटले ते मागीर. फाटल्या एक 10 वर्सां म्हणजे एका ह्या डिकेडान, लास्ट डिकेडान फक्त 6 कंपनी MSMEचे युनिट्स हाडलेले आसात. 5 crore इन्व्हेस्टमेंट आनी भितर they going to employ around 30 or इतल्या लोकांक जॉब मेळटलो. आणि एक प्रमोद, म्हणजे आमी आतां पळयला की टुरिस्ट सिजन स्टार्ट जाला अशें म्हणटात. म्हणजे टुरिस्ट टॅक्सी जे वाले आसात ते तेंच्या कडेन हांव उलयतालो, ते सांगताले की आतां सगळे जाण म्हणटा आपापले गाडये घेवन येतात. सो रिपीट टुरिस्ट, म्हणजे तो गेल्या वर्सा पयलीं आयिल्लो टुरिस्ट जो गोंयांत, इंडियन टुरिस्ट, फॉरेन टुरिस्ट अजून स्टार्ट जावना, कित्याक इंटरनॅशनल फ्लायट स्टार्ट जावंक ना. सो जो मेरेन इंटरनॅशनल फ्लायट स्टार्ट जायना तो मेरेन तांकां तर त्यांचो बिझनेस कसोच जावपाचो ना. आणि तांचे आतां लोन्स आसात, आतां तांकां बँको फोन मारपाक लागल्यात. दुसरे म्हणजे टुरिस्ट टॅक्सीवाले म्हणटात की जरी आमकां जरी दिसली गर्दी मातशी दिसली भायल्या इंडियन टुरिस्ट जेन्ना येता तेन्ना ते स्वताचे गाडये घेवन येतात. सो तांकां टॅक्सीवाल्यांक हाचो कांयच फायदो जायना, कित्याक ते स्वताची गाडी घेवन येतात, ते डायरेक्ट हॉटेलान वतात आनी थंयच रावतात, आनी कितें भोंवपाक सो जाल्यार ते स्वताची गाडी वापरतात. सो हाचो सुद्दां व्हडलोसो कांय फायदो म्हणटात तो टुरिस्टांचो सद्या देशी टुरिस्टांचो टॅक्सीवाल्यांक तरी जायना. आणि एक प्रमोद, फाल्यांच्यान 10वी आणि 12वीचे क्लासीस स्टार्ट जातले ऑफिशियली. फक्त 10 and 12 स्टँडर्ड. थोड्या स्कुलांनी 2-2 बॅची बीन केल्या आणि थोड्या भुरग्यांक तेंचे लेट आपयल्या 9:30 बीन, कित्याक तेंची ऑनलायन क्लास आसली थोड्या भुरग्यांची, ती सकाळची 8 स्टार्ट जाता. सो थोड्या भुरग्यांक तेंचे 9:30 बीन आपयल्या. प्रमोद, कितें आहा महेश, स्कुलांची प्रिपेर्डनेस कितें आसा ह्या सगळ्या गजालींची बाबतींत? कारण कितलेशेच प्रॉब्लेम्स आशिल्ले, स्कुलांनी ताजेर उपाय काडला और फाल्यांच्यान ट्रायल एंड एरर? प्रमोद, फाल्यां सगळीं स्कुलां जावची ना, कित्याक थोड्यांक थारायला की ती सोमारच्यान सुरू करपाची. फाल्यां एक दीस शेनवार आसा. थोडी स्कुलां ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ली प्रमोद. 10th and 12th क्लासी घेताले. पंचकृषी RK स्कूल बीन आसले 10th 12th क्लासी घेताले. ते म्हणजे पेरंट्स आनी भुरग्यांक हाडून सोडची पडटात. पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक हाडटात आणि ट्रान्सपोर्टेशन बीन पेरंट्सूच पळयतात.
सध्या तरी. आणि सॅनिटायझर, डिस्टन्स, बॅची क्लासी, बाकीचे क्लासेस एक्वायर केला म्हणजे धावेन पयलीं काय एकाच जाग्यार बसता तशें ना. 5 क्लासींनी बॅची करून त्या भुरग्यांक बसयतात आनी तांकां तशें शिकयतात. या थँक्स अ लॉट महेश. हांव मुखार वता. लौकीक आसा म्हजे बरोबर, आमचो चीफ रिपोर्टर. लौकीक, कितें आहा आयची अपडेट? आमी पयली 2 गजाली इकॉनॉमीचेर केल्यो, तुजी अपडेट्स कितें? प्रमोद, आयजूच गव्हर्मेंटाची नोटीस आयजूच येयल्या इकॉनॉमिक्सचेर. काल जेन्ना सीएमान स्टेटमेंट केलो 10,000 जॉब म्हणजे तितलेच सॅलरी बील वाडटा गव्हर्मेंटाचे सुमार 50,000 मायज स्टाफ आहा ऑलरेडी. तेजेच बील सध्या गव्हर्मेंटाक परवडना आनी तितून ते 10,000 तेणी स्टेटमेंट केलो. म्हाका दिसता 10,000 जॉब बी अशे घेवपाक जाता म्हणून तो म्हणटा तसो. तेजे 50% बी घेत ते एक वेळ ते इलेक्शन हे आसपाक शकता की आतां तिका फुडें इलेक्शन फेस करपाक जाय. सो एक पॉलिटिशियन स्टेटमेंट, रुलींग पार्टी स्टेटमेंट करता इतले जॉब आमी घेवपाक शकता म्हणून, इतल्यो वेकन्सीज आहा म्हणून. पण ते काल स्टेटमेंट केल्या उपरांत आयज तेंच्यांनी 100 कोटीच्या 100 कोटी परत गव्हर्मेंट सेक्युरिटीकून रीण काडला. काल तेणी म्हटलेलें फाटले 1.5 म्हयने आमची फायनान्शियल पोझिशन बरी आहा, इम्प्रूव्ह जाता. आनी ते इम्प्रूव्ह जावन फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन मिटिंगो बी घेवन ही गजाली जॉबांचे बी डिसिजन घेतला म्हणपाक लागले. सो प्रमोद, लोनाचें सांगपाक जाल्यार लोन जे ह्या वर्सा खातीर म्हणजे तिका जीएसटींतल्यान जे कॉम्पन्सेशन येना त्या खातीर लोनांतल्यान बी एडजस्टमेंट करून एमावंट दितलो तो वेगळो. तो मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंट 2022च्या उपरांत जे कॉम्पन्सेशन येतलें तितूंतल्यान भरतलो. पण गव्हर्मेंटाक जो आपलो लोन काडपाक मेळटा तो 2,677 crore ह्या वर्साक कितें अप्रूव्ड आहा. ते जीडीपी प्रमाण, जीडीपीचे पर्संटेजी प्रमाण आसता. तितून गव्हर्मेंटान ऑगस्ट पर्यंत 1,000 कितलो काडलेलो, सप्टेंबरान मागीर 400 कोटी कितलो घेतलो, मागीर ऑक्टोबरान आनी नोव्हेंबरान 100 म्हणजे 1,500 कोटी ऑलरेडी तेंच्यांनी क्रॉस केला लोनाचो. हे 2,677 कोटी घेवपाक मेळटा. 1,500 क्रॉस जालो तेंचो. आनी दुसरी एक गजाल सांगपाची जाल्यार गोवा गव्हर्नर जी आसली मृदुला सिन्हा, जी 2014च्यान 2019 पर्यंत सुमार 5 वर्सां आनी गोंयची पयली बायल गव्हर्नर ती तिचे चड कार्य बरोवपा भितर गेला. लेखक म्हणून ती खूब फामाद बीजेपीची एक व्हडली लिडर. आनी गोवा गव्हर्नर 5 वर्सां ती हांगसर गोंयान काम पयलें. ती काल भायर पडली आनी तिचे आयज फ्युनरलूय जाल्ली. जाल्यार गोंयचे सीएमओ थंय गेल्ले, बाकीचे बीजेपीचे लिडरूय थंय आसले, इन्क्लुडींग तेंचे नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट. तेजे उपरांत सांगपाचें प्रमोद, आयज आनी एक आमी न्यूज ब्रेक केली ती लेबर गेट स्कॅम जे आसले. म्हणजे कोविडा टायमार लेबरांचे अकाउंटान डायरेक्ट पयशे घालपाचे जाल्ले आनी मागीर ते खुबशे पयशे खूब कडेन अशे पंचायतच्या अकाउंटान गेले, थोडे कोण झेडपी कॅन्डिडेटाच्या अकाउंटान गेले. तेजे उपरांत कांय पॉलिटिकल पार्टींनी आरोप केले. एक पॉलिटिकल गोवा फॉरवर्डाचे लोकायुक्ता कडेन गेले एक केस घेवन. केसीचेर गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट ऑर्डर येयली आनी इन्व्हेस्टिगेट करा म्हटलें. सो तेजेर सीएमान ते फायलीचेर सीएमान रिमार्क मारला, म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशना फुडें धाडल्या एसीबीक दिवपा खातीर. एसीबीन ह्या गजालीन इन्क्वायरी करची म्हणून तेणी रिमार्क मारून ती फायल लेबर डिपार्टमेंटाक जाल्यार लेबर डिपार्टमेंट मागीर ती फुडें धाडटलो. ह्या केसीन डिटेल एसीबीच्या थ्रू इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. आनी कोविडाची सांगपाचें म्हटल्यार काल आमी जेन्ना 1,364 कितल्यो केसीस आसल्यो टोटल एक्टीव, त्यो देंवन आयज 1,343 केसीस आयज एक्टीव केसीस गोंयान. आनी त्यो इल्ल्यो इल्ल्यो करून 20-25 देंवता. जितल्यो पॉझिटिव्ह मेळटा तितल्यो रिकवरी आहा आनी अशें करून एक 20-20 त्यो देंवता. अजून 1,000च्या सकयल पावना. प्रमोद. या थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव थंयच्यान वता वास्को. विक्रम आसा म्हजे बरोबर. आनी एक सोनिया गांधी आनी राहुल गांधी ही दोगूय जाण आज दनपारां दाबोळी लँड जालीं. दे आर स्टेईंग इन गोवा. प्रायवेट विजीट म्हळ्यार कितें? विक्रम वॉज देयर एट द एअरपोर्ट. विक्रम, टेल अस अबाउट इट. सर, तुम्ही सांगिल्ल्या भशेन आयज काँग्रेसीचे इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी आनी तांचो चलो राहुल गांधी आयज दनपारा सुमार गोंया लँड जाले. दाबोळी एअरपोर्टाचेर ते आयले. बरी सेक्युरिटी आशिल्ली आनी दे हॅव मूव टू अ हॉटेल इन साऊथ गोवा अशें आयकूंक येता की ती लिला हॉटेलान रावंक गेल्या म्हणून. जेन्ना आमी खबर काडपाक म्हणजे ट्राय केलें तेन्ना आमकां आयकूंक आयलें की थोडे दीस पयलीं शी वॉज हॅविंग अ क्रॉनिक चेस्ट इन्फेक्शन आनी दिल्लीन सद्याक वातावरणान चड पोल्युशन आसा आनी हाका लागून डॉक्टर्स हॅव एडवायज्ड हर
टू स्टे आउट ऑफ दिल्ली फॉर अ फ्यू डेज. सो तांचे मनान आयदर चेन्नय नाल्यार गोवा येवपाचें तांचें मन आशिल्लें आनी खंय तरी ती आतां गोवान थोडे दीस रेस्ट करून एक क्लियर एनवायरमेंटान हांगा रावपाक लागून ती हांगा आयिल्ली आसा. अशें आयकूंक येता की समवेर इन जुलय 30 ती खंय तरी सर गंगाराम हॉटेलान आउट ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन ती एडमीट जाल्ली. ताजे मागीर ती सप्टेंबरान सुमार खंय तरी अब्रॉड गेल्ली फॉर रुटीन चॅकअप. आनी ताजे मागीर जेन्ना ती परती आयली खंय तरी तिजे पोल्युशना खातीर तिजे जे अस्थमा आसा दॅट वॉज म्हणजे इन्क्रीज जावपाक लागले. चेस्ट इन्फेक्शन वॉज स्टील देर आनी हॅविंग हेवी मेडिकेशन वॉज डन ऑन हर. सो ऑन बेस ऑफ डॉक्टर एडवायस ती आतां थोडे दिसा खातीर हांगा रावपाक आयल्या. हाजे पयलीं जानेवारीन बी आयिल्ली ती गोंयान. सो प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दॅट अशें आयकूंक आयलें. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर आयज आमी जे उलयता जे जुवारी ब्रिज आसा 4 लेन जे आमी केबल स्टे ब्रिज आसा ताजो आयज एक फर्स्ट जो रोप आमी केबल स्टे जेन्ना ब्रिज म्हणटा ताजो आयज फर्स्ट केबल जो तर आमचे PWD मिनिस्टर पावसकर आनी बाकी सगळे DBLचे ऑफिशियल सगळे आशिल्ले. जेन्ना 2000 तो जो आसा ताजे 4 लेन खंय तरी मे 2021 ओपन जातले आनी जो उरलेलो 4 लेन आसा म्हणजे 8 लेनाचो जो 8 दोन्ही सायडीन डिसेंबरान ते ओपन जातले. तांचे म्हणणें आसा की खंय तरी बाय मे 2021 दिस ब्रिज विल बी ओपन फॉर पब्लीक. ह्यो जाल्यो मेन 2 गजाली वाचपाच्यो. आनी तिसरी गजाल म्हणटा ती आयज एक प्रेस कॉन्फरन्सान हांगा एक जे आमचे वास्कोचे स्थानीक आमदार आसा कार्लोस आल्मेदा हांच्यांनी एक अनाउन्समेंट केलां की जे पयलीं आमची बायणा बीच आशिल्ली इट वॉज गिविंग अ बॅड इमेज टू वास्को बिकॉज इट वॉज अ रेड लायट एरिया अर्लियर. पूण ताजे मागीर जेन्ना मनोहर पर्रीकर वॉज द CM तेंच्यानी ती एरिया क्लियर केली. आयज ते बिचाचेर जायते लोक ट्युरिस्ट लोक येता. सुमार 4-5 हजार लोक वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करपाक एवरी सिजनाक थंय येता. सो तांच्यांनी एक मागणी केल्ली आसा की हे जे बिचाक आसा एक ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन दिवपाक जाय. आनी जर ह्या बिचाक जरी ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन जर दिता तर दीस बीच वील टेक गोवाज नेम टू द वर्ल्ड मॅप. आनी सिन्स इट इज अ व्हेरी लॉंग आनी वेल मेंटेन्ड बीच थंय सायडीतले जे सराउंडिंग एरियान जे बिझनस आसा तेय प्रॉस्पर जातले अशें तांच्यांनी एक मागणी केल्ली आसा. थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव थंयच्यान बिफोर आय गो टू बार्देस हांव आमचो क्लायव अल्वारीस आमचे बरोबर आसात. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ISL. Clive, how is it looking? Different kind of a season, no crowd, not a big stadium. How is the ISL looking to you, and what do you expect from it? So basically, ISL is kicking off today. Two-time finalists Kerala Blasters will be playing against 3-time champions ATK Mohun Bagan. So you know ATK and Mohun Bagan have both basically merged and become one. The game will be played at GMC Stadium, Bamboli, which will be the opening. The season will be like no other. Basically, the whole tournament will be played in Goa in a biosecure bubble due to the coronavirus pandemic. So a total of 11 teams will be playing around 115 games in Jawaharlal Nehru Stadium, Fatorda, GMC Stadium, Bambolim, and Tilak Maidan in Vasco. So basically, there will be no fans this year, but ISL has come up with a unique concept called the fan wall, where fans can cheer their team through the LED wall, which will be mounted at the stadium. Talking about FC Goa a little bit, FC Goa will be starting the campaign on the 2nd of November. We play Bangalore FC. Just so you know that Goa has beaten Bangalore only once in before. Yeah, and the next game will be played on 25th, which will be against a very difficult team that is Mumbai FC, and there will be a lot of emotions in the team because Coach Sergio Lobera has joined Mumbai, and a few players from Goa have joined Mumbai. So there will be a lot of emotions in the game. There will be a lot of emotions in the game, but there will not be fans in the stadium. But very frankly, yes, exactly. Clive, as a sports journalist, how do you analyze this Mumbai versus Goa kind of rivalry this year? Because many of our players were there with FC Goa last season, are there with Mumbai, including manager Sergio Lobera. So from a sports journalist point of view, from that emotive point of view, how do you analyze it? How serious is going to be that battle? It is going to be a very fierce battle because Goa has always beaten Mumbai. Because the whole transition has come, they've invested a lot of the players this year. So it's definitely going to be a very watched match, an anticipated match this year. One more question. What about this COVID preparedness? Because we all talk about the bubbles and everything. How do these bubbles work? And because we have got players not only from different
parts of the country but different parts of the world. What are the SOPs in place on ground that give you some reassurance that the safety measures are quite credible? Sir, the players cannot meet the fans. There is absolutely nothing. Even journalists are not allowed in the stadium. So you can just imagine how much security and how much health SOPs have been put in place. And what about the bubbles? They are staying in their own hotels. They are going to travel with that bubble, and they are going to come to the stadium. How does that work? Yes, each team has been allotted in a hotel, and they go to the training center and they come back. And there's nothing, basically nothing allowed outside of that. There is zero public interaction. Zero public. Thanks a lot, Clive. As days progress, Magista, every day we will be taking updates from you, starting with tonight. So let's hope for a good season. We can say let's football, as COVID cases are also going down. I think everybody will have lot less pressure to finally enjoy the beautiful game. Thanks a lot, Clive. So बार्देजाक वता श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें अपडेट? प्रमोद, आजची अपडेट दिता आसतना 3 मुद्दे आसा. एक बिचाचेर जेली फिश येयल्या ती, दुसरी हा फेरीची जी स्पेशल फेरी करताले ते रेट हाय गव्हर्नमेंटान हाय केला, 5% वाडयला ती. आणि यू आर बॅक, गो अहेड. जेली फिश जे दर्या सिकेरी बीच मेरेन जेली फिश व्हडा प्रमाणात जाले. आणि हेचो इफेक्ट ज्यो होडयो घेवन नुस्तें मारता पळय तांकां जाल्लो आहा. तेंचें म्हणणें आहा की हे जेली फिश येवपाक कारण ही एलईडी फिशिंग करता पळय ताका लागून. त्या एलईडी फिशिंगाक लागून जेन्ना त्यो नुस्तें सगळे सगळे वयताले ते मारताले तेन्ना जेली फिश येतात पळय ते दर्याच्या सायडीक येता आनी तेचो इफेक्ट सगळो आमकां होडयोवाल्यांक बारीक हेंकां जाता. दुसरो त्याच बरोबर तो जे ट्युरिस्ट आसता तांकांय बीन जाता. आणि सामको एक वर्स मार ते खास बी जाता आनी तो खूब हे जाता म्हणून ते एक जालें. दुसरे गव्हर्नमेंटान R&D ज्यो फेरी हे जी स्पेशल फेरी करता तेन्ना 55 रुपया रेट आसली, ती रेट तेंच्यांनी 5 पटीन 250 रुपया वाडयल्या. ती जे इफेक्टेड लोक आहा जे फेरीन जे ये वच करता तेंच्यांनी डिमांड केला की ती जी आसा पळय ती कमी करची, नाजाल्यार किमान 100 रुपया तरी करची, हो एक डिमांड जाल्लो आसा. आनी दुसरो कोविडाच्या हितून जर केलो जाल्यार आयज कालचो जो फिगर घेतलो जाल्यार एक्टीव केसी बार्देशांत 292 आसात. तितून आयचे फिगर म्हापशान 5 केसी मेळ्ळ्या, कोलवाळेन 1 मेळ्ळ्या, शिवोलेन 7 मेळ्ळ्या आणि कांदोलेन 3 मेळ्ळ्या. पर्वरी आनी हळदणचे या थँक्स अ लॉट श्याम. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबता. दर दिसाक हिडॉन आसतलें, डिबेट आसतलें, आनी ज्या दीस ह्यो 2 गजाली नात गोवा हेड आसतलें त्या दीस आमी ग्रावंड झिरो घेवन येतले. दर दिसाक पळयात, कारण तुमच्या गांवांतल्यो तुमच्या वाठारांतल्यो अपडेट्स आनी राज्यभर कितें चल्लां हें तुमचे म्हऱ्या हाडपाचो हो यत्न. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.